हाय, हॅलो एकता, कशें आसा? आमी बीन एकदम घट बरी म्हणल्यार बरी आसा. सुषमा अडफडकर, हाय सुप्रिया, हाय हॅलो, कशें आसा? सो सगळीं जाणां न्हय स्टार्टींग कनेक्ट जाय, मागीर उलोवपाक हांव स्टार्ट करता. सध्या 10 जाणां कनेक्ट जाल्लीं आसा. एकता नायक, सुप्रिया म्हजो व्हडलो चलो तुका रावला, तेचें नांव घे मातशें. हाय एकांश, हाय एकांश, कसो आसा तूं? पळय नांव घेतलें तुजें. सिना, हॅलो सुप्रिया, हाव आर यू? थँक्यू सो मच. यूकेसून पळयता म्हणोन. सो हांवूय बरें आसा, मम्मी बी बरी आसा. सो सुषमा, हांव बरें आसा, तूं कशें आसा? हांव बी बरें आसा. वेलकम. सो एकांश तुका वेलकम. परत एकदा नांव घेतलें पळय तुजें. सो सध्या 22 जाणां कनेक्टेड आसा. सुमित कुमार, हाय हॅलो. सो सध्या तर 6 जाणां कनेक्ट आसा आनी 2-3 जाणां चॅट करता. एकता नायक, नेटवर्क इश्यू आसा क्लियर. मे बी जावं शकता, कारण हांव रुमान बसला तेका लागून नेटवर्क इश्यू जावं शकता. आवाजूय मे बी कट जावन येतलो, कारण हांगसर सद्या मातशीशी नेटवर्क इश्यू आसा तेका लागून. आवाज येता म्हाजो सारको? सावंड ओके आसा क्लियर. फकत हांव दिसना क्लियर.
मे बी नेटवर्क इश्यू ताका लागूनच आसूं शकता. मीनाक्षी कुर्टीकर, हाय हॅलो, कशें आसा? सध्या ना तुमकां आवाज येवपाक जाय म्हणून फॅन सुद्दां हांवें स्लो लायला, बट इतली गरमी जाता ना भयानक सामकी. मीनाक्षी बरें आसा, तूं कशें आसा? हांव बी बरें आसा. हाय सिस्टर, हाय हॅलो. सीना फर्नांडीस, हाय सुप्रिया, हाय हॅलो. हाव आर यू? आय एम गुड, हाव आर यू? सो तुमची सगळ्यांची चाव बी जाली? ऑलमोस्ट आता जेवपाचो टायम जालो आनी हांव विचारता चाव जाली काय. 8 जाली ना? मम्मी बरी आसा न्हू? हय मम्मी बी बरी आसा. हाय हॅप्पी मोमेंट्स, हाय हॅलो. सो एक्चुली ना लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार ना व्हडलेंशें कारण आसा. सो लायव्ह येवन म्हटलें तुमकां सांगया. सो सद्या आनीक थोडीशीं मनशां सगळीं कनेक्ट जालीं ना, ता मागीर सांगता. हाय हॅलो. आय एम फ्रॉम गोवा. सो स्टडी माझी कंप्लीट जाली. जितल्या जाणांची नांवां दिसता ना तितल्या जाणांची नांवां घेवपाची हांव ट्राय करता. ओके. तर थोडीशी कनेक्ट जाली. तर आतां हांव मेन टॉपिकार येता, ज्या टॉपिकाक लागून एक्चुली आयज हांव लायव्ह येयला. तर खूब जाणांनी ना म्हाका मॅसेज केले वॉट्सॅपार काल सुद्दां, म्हटल्यार कंटिन्युअसली चालूच आसा. आयज सकाळीं सुद्दां कॉल्स बीन म्हाका येयल्ले आसा, स्पेशली मसाल्याक लागून. आनी मसालो जो आसा न्हय तो आतां सद्या म्हणटा तसो स्टॉक येवपाचो आसा. मेन रिजन म्हटल्यार हेच आसा की म्हाका लायव्ह येवन तुमकां सांगपाचें आसलें, म्हटल्यार सगळ्यांक मॅसेज पावतली ती मागीर. सो जी कनेक्ट आसा तांकां स्पेशली कळटलेंच तुमकां आतां. आनी विडियोन सुद्दां सांगतलें हांव, वॉट्सॅपार सुद्दां हांव आतां सांगतलें सगळ्यांक. तर मसालो जो आसा न्हय खूब जाणांनी बुकींग करून दवरलेलो आसा आनी खूब जाणांचे ऑर्डरी चालू आसा. बट सद्या मसालो नासलो ताका लागून हांवें चड अशे ऑर्डरी घेवंक नासले. बट आतां डिसेंबरान हांव मसालो करतलें फ्रेश. सो कोणाक बुकींग करूंक जाय जाल्यार म्हाका वॉट्सॅप तुमी करूं शकता. ओके. सावंत विलास, हाय काका. सो जर कोणाक मसालो जाय जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट तुमी करूं शकता. म्हटल्यार खूब दीस जाले, खूब जाणांचे बुकींग आसलें आनी डेली सांगताले सद्या स्टॉक ना, आउट ऑफ स्टॉक आसा, आउट ऑफ स्टॉक आसा. तर फायनली सद्या स्टॉक येतलो. हेज्या रिलेटेड हांव एक व्हिडियो सुद्दां करतलें. बट पळोवया फाल्यां परवा बीन केन्ना पॉसिबल जाता तेन्ना व्हिडियो करतलें. तर वॉट्सॅपार जेन्ना म्हाका कॉन्टॅक्ट केला न्हू तांकां हांव थंय रिप्लाय सुद्दां दितलें. तरी बट कोण मिस जावपाक जायना म्हणून हांव तुमकां आन्सर सांगता. ओके. कोण मिस जावपाक जायना म्हणून आन्सर हांव तुमकां सांगता की एकदां तुमी म्हाका परत कॉन्टॅक्ट करा. एकदां परत म्हाका कॉन्टॅक्ट करा सो हांव तुमकां रिप्लाय दिवं शकता ना.
आनी मेसेजी जे आसा ना ते खूब पडलेले आहा स्पेशली मसाल्याक लागून. सो प्रत्येकाक म्हाका रिस्पॉन्स दिवंक सद्या तर पॉसिबल जायना. जितली बी कनेक्ट जाले तांकां कळ्ळें आसतलें. सो मेन आन्सर नेटवर्क इश्यू जाता सद्या. हय 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 म्हाजो चडसो न्हय तो एक सांगता तुमकां आन्सर क्लियर करता. पयलीं रीड करता. दी तुजो न्ही केन्ना फोन लागना जाल्यार संजय भैयाचो नंबर आसा न्हू तेजेर कॉल केल्यार उपकारता ऑर्डर दिवपाक. हय बिंदास करूं शकता. चडान चड म्हाजो फोन लागच ना एक्चुली. हांगसर म्हाका नेटवर्क इश्यू आसा जो नंबर हांवें दिला तो. आनी एक्चुली ऑन आसता तरी बट एक एकदां फोन लागना. एक तर फोन लागना जाल्यार तुमी म्हाका व्हॉट्सॅप करा ऑर डायरेक्ट संजूक कॉल करा आनी ताका ऑर्डर दिया. आनी व्हॉट्सॅप केल्या उपरांत हांव तुमकां सगळें जें कितें लिस्ट आसा न्हय मसाल्याचें तें व्हॉट्सॅप करता. म्हणजे तुमकां प्रायस बीन मागीर कळटलो. कारण कितलीं जाणां वेट करतालीं जाणां केन्ना मसाला येतलो काय म्हणून. तर फायनली आमी डिसेंबरान प्लॅन करता बरे तरेन स्टॉक हाडपाचो म्हणून. सो म्हाका कॉन्टेक्ट करा तुमी. येस येस कारण आयज सुद्दां न्हय 2-3 कॉल्स येयल्ले म्हाका मसाल्या रिलेटेड. बट हांव कॉल अटेंड करूंक पावूंक ना. मातशें भायर आसलें आनी मोबायल म्हाजो घरा कडेन आसलो. सो मागीर संजूक कॉन्टेक्ट केलें दोगा जाणांनी. आय थिंक सो सांगितो म्हाका आनी हांवेनूय कॉल बॅक केलें तुमकां. सो असो प्रॉब्लम जाता मागीर. आय एम फ्रॉम पेडणेम. सावंत विलास. सो नवीन घराचे टूर व्हिडिओ सद्या टूर दिवपाक पॉसिबल ना. कारण म्हाका मातशें डेकोर बी करूंक जाय. अजून काही सेटअप करूंक ना घरान आमी. अशें म्हणल्यार बरे तरेन हांवें सेटअप करूंक ना. बरे तरेन म्हाका डेकोर करूंक जाय मागीर हांव दितलें. दिया क्लियरिंग. सो आनी कोणाक कितें अशें विचारूंक जाय. Hi Dikshi, how are you?
सो बाय द वे एक मनीस कोण तरी लायव्ह आसा जो कनेक्ट आसा आनी आय थिंक सो तो गोवनूच आसा कोण तरी कारण कोंकणी उलयता. तुमी रीड करतात आसतले लायव्ह चॅट. सो तूं कोण बी आसा पळय तो हांगसर फ्रस्ट्रेशन तर काडूं नाका. ज्या हिसपान तूं चॅट करता हांगसर जे वर्ड्स दिता पळय ते आय डोंट नो तूं कोणाचें फ्रस्ट्रेशन हांगसर येवन म्हाज्या लायव्ह विडियोन काडटा आसत. सो बट हांव रिप्लाय दिवपाक इंट्रस्टेड ना. Sophia, hi, how are you? I am good. How are you? Dikshi, I am good, dear. How are you? Everything. सगळी बरी आसा. Sakaram Gaude. Hi dear, I am Siddhi from Chandel Mopa Airport side. So लागीच आसा तर. हाय हॅलो, कशें आसा तूं सिद्धी? आमी सगळी बरी आसा. मम्मी बी बरी आसा, हांव बी बरें आसा. Nikita. Hi Nikita, hello, how are you? बाय द वे तुमच्या थंय काल पावस बीन पडलो जाल्यार म्हाका सांगात आं. आमच्या हांगसर काल भरपूर पावस पडलो. अचानक पावस स्टार्ट जालो काल राती कडेन. ह्या टायमार काल पावस पडटालो. स्मिती नायक, हाय हॅलो, कशें आसा? दिया, दिया दीदी, दिस टाइम न्यू घरान मसालो तयार करताना शुअर ब्लॉक करा. ट्राय करतले हां. एक्चुली मसालो करतना व्हिडिओ करप नाय म्हणजे त्रास बी जाता तशें. कितें जाणा कॅप्चर बी करपाक जाय, काम बी करपाक जाय. सो तेका लागून तरी हांव ट्राय करतलें. आनी ह्या घरान येयल्याक आजून आमी मसालो करूंक ना. सो फस्टूच स्टॉक आसतलो. Sina Hanani, yes, our place also. Smriti, I'm fine. I'm fine. How are you? I'm good. So, हय काल बरो पावस पडलो. बट बरें दिसलें मातशें पावस पडलो म्हणून. इतली गरमी जाताली. दिया. थोड्यांक आवडटा मातयेचो वास पावस पडल्या उपरांत. बट तेतूंतले हांव म्हाका आवडना मातयेचो वास. हाय. सो सद्या नाही पावस बीन पडपाक जायना कारण जायत्या जाग्यार सद्या हें आसा
जात्रा चालू असतात. इमॅजिन करा, जात्रेक लोक सत्री घेऊन वयतात. जोनिता हाय, सुप्रिया हाय, हॅलो, कशें आसा? दिया हय, मूड ऑफ जातलो असल्याने, एन्जॉय करपाक बी सत्री धरतली काही जात्रा पळयतली या शॉपिंग करतली सत्री घेऊन आणि तो पाऊस. जॅकलीन फर्नांडीस हाय, हॅलो. Jonita, I am fine. I like the way you take care of all your plants and pets. Thank you so much. तर हेजे रिलेटेड सांगपाक गेल्यार माझ्या व्हिडिओन तुम्ही माजरां पळयतात, भरपूरशीं माजरां पळयतात. सो माजरां म्हाका एक्चुली पयलीं पासून लायक. म्हटल्यार घरानूय आमचे माजर आसा, प्लस भायरूय आमगेर कितकी माजरां असली जाणा, थोडी माजरां नासली, खूब माजरां असली. आनी जितली माजरां मेळत तितली म्हाका कमी. म्हाका लायक तेंची कॅर घेवपाक, मेडिसीन दिवपाक, इवन प्लांट्स सुद्दां. सो थँक्यू की तुमकां म्हाजो कॅरिंग बिहेवियर आवडटा, स्वभाव आवडटा म्हणून. तरी वन सायड पळयता तुमी, म्हणजे फकत म्हाजोच पळयता, मम्मीचो आजून हे पळोवंक ना तुमी, कशी कॅर घेता, कशें जेवण घालता. तिजोय बीन तुमकां आवडटलो, ती बीन कॅरिंग आसा. सो आता आता न्हय थोडी जाणां कनेक्ट जाता. दिया एरी आसा, एरी बी बरो आसा. रोमियो डिसोजा हाय, हॅलो, हाव आर यू? आय एम गुड, हाव आर यू? सो बेस्ट टायम एक्चुली कितें आसा, खंयचो टायम बेस्ट आसा लायव्ह येवपाक? तुमी म्हाका सांगात पळोवया. नेक्स्ट टायम हांव त्या टायमार येतलें मागीर. I never seen your father. Where is he? So ऑलरेडी हांवें शेअर केला एका व्हिडिओन. कित्याक दिसना? सिबू ए सुप्रिया हाय, हॅलो. पल्लवी हाय, पल्लवी कशें आसा?
सिबू कशें आसा? इवनिंग इज द बेस्ट टायम बिकॉज तेन्ना तूं काम करून फ्री आसता. इवनिंग टायम एक्चुली ओके आसा बट समटायम अशें जाता की हांव एडिटिंगाक बिजी आसता सो मातसो हें जाता. वॉट जॉब आर यू? फूल टायम यूट्यूब. Sibu, I am good, thanks. How are you? I am also good. Romeo. Romeo, how income come in family? Who is earning person in family? So actually म्हाका दिसना की हेजेर हांवें लायव्ह व्हिडियोन कितें तरी आन्सर दिवपाचें. सेट फूड ना वगत आसा टायम धांक सुमार. येल्लो कुर्ता घालून आसा तेच अर्न करता. येस. कम टू मारगांव टू मीट मी. एक्चुअली पयलीं मडगांव वास्को बीन येवप जातालें स्पेशली मसाले लागून तरी जातालें बट आतां तेंय जायना कारण आमी मसालो जो आसा न्हय तो होम डिलिव्हरी काही दिना न्हय सामको डायरेक्ट कुरियर करता तेका लागून मडगांव वास्को ह्या सायडीनी येवप जायना तरी बट ट्राय करतलें हांव. ओके सो तुमकां मॅसेज गावली आसतली जी हांवें मसाल्या रिलेटेड दिल्या ती. एकदा म्हाका न्हय व्हॉट्सॅप करा म्हणजे जेंची बुकींग आसा न्हय तेंची म्हाका कळटली की बाबा अमको अमको जाय म्हणून. हो पळयात जेका तुमी विचारताली न्हय हो पळयात आमचे डॉन डॉन. सो मोबाईल उडयतलो तूं आं. सुष्मिता नेक्स्ट मंथ हांव गोवा येवपाची आसा. हांव UK आसता. करी मसाला मेळटलो नेक्स्ट मंथ. म्हाका मातशें व्हॉट्सॅप करता तूं. ऑलरेडी हांवें न्हय व्हिडियोन कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केल्ले आसा. 2 कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर केले तितूंतले एका कॉन्टॅक्ट नंबरार सुद्दां व्हॉट्सॅप केलो न्हय म्हाका हांव तुका थंय रिस्पॉन्स दितलें. कसलो मसालो जाय? करी मसाला न्हय म्हाका मातशें कॉन्टॅक्ट कर. दिया हॅरी बाबू उठलो भूक लागली.
सो तो चेक करपाक गेल्लो हांव खंय आसा कितें आहा तें. हाय सुप्रिया, हांवच मम्मी आनी हॅरीक पयलाच आसतलो आतां आनी मम्मी बसला टी व्ही पळयता. फर्स्ट टायम अशें जालें ना की लायव्ह व्हिडिओन हॅरी येयलो. सो एक्चुली तो चेक करपाक गेल्लो हांव खंय आसा कितें करता. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार विचारूं शकता. दिया हय हय CID म्हणा तेका मातशी चड आसा. CID पणा करता तो प्रत्येक माजर करता आसतलो. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय. आकाश आय सुप्रिया पोंडा बी यो मगो केन्ना. फोण्या हांव म्हाज्याच मावशेगेर वचना, वचपूच जायना. लास्ट टायम गेल्ले हांव बड्डेक, म्हाज्या मावशेचो बड्डे आसलो तेन्ना. सो येवया, येता एक दीस फोण्या. बाय द वे आकाश कसो आसा तूं. वळखला हांवें तुका. सो आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार बेगिना विचारूं शकता, कारण लायव्ह व्हिडिओ व्हडलो जातलो तेका लागून. आनी मसाल्या रिलेटेड कोणाक कितें विचारूंक जाय जाल्यार म्हाका WhatsApp करा, थंय विचारूं शकता तुमी. सो हांवूय एक्सायटेड आसा सद्या स्टॉक परत आसलो तसो घेवन येवपाक. सिना कस्टर्ड केक त्याच दिसा कापार जाली. एक्चुली हांवें दवरलेली की दुसरे दिसा तरी थोडीशी आसूं न्ही म्हणून प्रेजेंट केल्या. ओरियो केक केल्या जस्ट नाव. बट रेसिपी काय तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना, ती जस्ट खावपाक केल्या हांवें. रेसिपी जाय जाल्यार मागीर सांगात तुमी म्हाका. ओरियो केक करता हांव परत. पण कस्टर्ड केक बरी जाता, एकदा तरी ट्राय करा तुमी. सो जाले सगळ्यांचे प्रश्न क्लियर विचारून.
आम्ही एक्चुअली नाही प्लॅनिंग करता हांव आनी संजय की चॅलेंज व्हिडिओ बीन हाडपाचे म्हणून, बट ताका टायमूच पॉसिबल जायना, ताका लागून व्हिडिओ शूट करूंक गावना. तरी बट तुमकां जाय कितें तरी इंट्रस्टींग चॅलेंज व्हिडिओ बीन पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. सो हांव ताका सांगतलें स्पेशली टायम काड आनी कसली चॅलेंज जाय तें बीन सांगात. सो हांव ताका सांगूं शकता की ही चॅलेंज आमी हे करया. निलिशा, हाय हॅलो. आय होप सो सगळ्यांची नावां घेतली आसतली हांवें. धनू, हाय हॅलो. वयता वयता थोडी जाणां कनेक्ट जाता. हांव प्लॅन करता एक्चुली लायव्ह काबार करपाची, बट आतां आतां थोडी जाणां कनेक्ट जाता. सो गाईज चला आयचो लायव्ह व्हिडिओ हांव हांगसरूच एंड करता, कारण व्हडलो जातलो मागीर. आनी बाय द वे सगळ्यांक हांवें क्लियर केलें आसतलें जें कितें क्लियर करूंक जाय तें, परत आनी सांगिना. सो चला बाय बाय. कोणाक कितें विचारूंक जाल्यार बेगिना विचारा. गोवन फॅमिलीज प्लाय, हाय सुप्रिया, इतल्या लागीं येवन गेले तूं फाटल्या हाय सुप्रिया, इतले लागीं येवन गेले तूं फाटल्या दिसांनी खंय? गोवा ट्रॅव्हल्स गायड. खंय तूं गो? खंय लागीं येवन गेलें हांव फाटल्या दिसांनी? केरी? खंयची केरी? फोंड्या केरी, सांकळे केरी, पिडण्या केरी? फोंडा केरी? केन्ना येयल्लें हांव म्हाका याद ना. कितें एक्सप्लोर करपाक गेल्ले? ओ अच्छा, हय हय गेल्ले. लागीं तुमकां तें? ओके. आनी ऑल द बेस्ट तुका, तुजें कॉन्टेंट बरें आसता. सो तशेंच डेली घाल. गोवन क्रिएशन, हाय हॅलो, कशें आसा? गोवन ट्रॅव्हल्स तुका विचारता खंयचें तूं? हांव पेडण्याचें. पेडण्याचें गोवन फॅमिली, थँक्यू, वेलकम. इवन आनी एक आसा ब्लॉगर गोवन क्रिएशन, सो ताकाय सांगूंक सोदता ऑल द बेस्ट तुका म्हणून. सो डेली अशे व्हिडिओ घाल. केन्नाय हांव पळयता तुमचे व्हिडिओ टायम गावता तेन्ना. सो कॉन्टेंट अशेंच डेली घाला. गोवन ट्रॅव्हल्स गायड म्हणून कोणाचो तरी चॅनल आहा, हांवें चॅक करूंक ना, बट आतां चॅक करतलें हांव. आय थिंक सो.
या बाय, गुड नाईट. वयता वयता म्हटलं आणि परत रावले हांव हांगसरूच शिरकून. सो जालें. सेवरीन हाय हॅलो. आता कनेक्ट जाता खूब जाण. मे बी हांव बेगीन येयलें दिसता लायव्ह. लेट येवपाक जाय आसलें. माया हाय हॅलो. कशें आसा? Goan creation. Congratulations for your TV. Thank you so much. तुवें 2-3 मंथ यूट्यूब मनी सेव करून TV घेतली. सो सांग अशें काय ना. सीना फर्नांडीस नेक्स्ट लायफ वीथ संजय ऑल्सो. हे बाबा संजयाक बसयत न्हय. तेका इतले पाशयेस नासतले अशें बसपाक आनी उलोवपाक जितले म्हाका आसा पाशयेस. तरी हांव तेका रिक्वेस्ट करता की व्हिडिओन यो, चॅलेंज व्हिडिओ बीन करया म्हणून पळोवयात. माया आय एम फायन. वॉट अबाउट यू मिसिंग संजय. कोणी तरी कमेंट केलं म्हाका की हालींच्या दिसांनी संजय व्हिडिओन येयना. सो एक्चुली तो सद्या बिजी वयता आनी चड येवप जायना सद्या आनी बिजी आसा मातसो शेड्यूल तेजो. अमोल नाईक कारवार केन्ना येतले. आमी प्लॅन करता कारवार येतली, कारवार एक्सप्लोर करतली बट जायना. सायरा खान हाय हॅलो. म्हटल्यार कारवार येयली सपोज जाल्यार या खंयूय गेली सुद्दां जाल्यार घरांसून तशी परमिशन जाय न्हू दोनाय सायडीनसून. आमी रावता पेडणे. बरें आसता तुजी रेसिपी. थँक्यू सो मच. एक गजाल मात जाली की युट्यूबाचेर हांव तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करून करून थोडेशे
हांवूय शिकले रांदपाक. मम्मी आसतली म्हाजी आयकत जाल्यार. कारण हय, हांव केन्ना चड किचनान वचनासलें, पण आतां रेसिपीक लागून किचनान वयता, जेवण करून शिकल्या. आतां अशें करून जेवण करूं शकता. आनी कोणाक कितें विचारूंक जाय? लक्ष्मी पवार, हाय, हॅलो, कशी आसा? और कशी आसा? यार वचपाक आनी कितली कनेक्ट जाली. मे बी हांव रॉंग टायमार येयलें आसत. घट एंड यू, हांव बी घट. मसालो करूंक ना. मसालो करतलें हांव डिसेंबरान. जाय जाल्यार कॉन्टेक्ट करूं शकता. वॉट्सॅपार कॉन्टेक्ट करपाचें. वॉट्सॅपार एक मॅसेज घेतली म्हणजे म्हाज्या सायडीनसून रिस्पॉन्स येतलो. मातसो लेट येवं शकता पण येतलो. सो सगळ्यांचे प्रश्न क्लियर जाले आसतले. आतां तरी हांव लायव्ह व्हिडिओ एंड करता हांगसर. परत सांगता, कोणाक कितें विचारूंक जाल्यार फटाफट विचारूं शकता, म्हणजे हांव डिस्कनेक्ट करूं शकता व्हिडिओ म्हाजो. कितें आसा प्रश्न? आय थिंक सो हांवें बरे तरेन क्लियर केला आसतलें. सो चलो, बाय बाय. गुड नाईट सगळे. बाय बाय.